नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। गोंयची व्यावसायिक कर वाड 22% उणे। पेट्रोलियम वेटाचेर बुडयिल्लो कर भरून काडपाक सरकाराक अपेस। परिस्थिती अशीच उरल्यार वर्साक 550 कोटीचो फटको। पळयात सरकारी तिजोरेचो पंचनामो। भाजपाचे प्रदेश अध्यक्षपदाचे रेसींत आदलो रानामंत्री विनय तेंडुलकराचें नाव चर्चेंत। 16 नोव्हेंबराक वेंचणुकेची प्रक्रिया पुराय। सूत्र म्हणटात सदानंद तानावडेचें नाव चर्चेंत। दिवचल वाळपय उपरांत साखळेचें नवें हॉस्पिटल सुरू करचें म्हूण काँग्रेस फुडाऱ्यांनी धरलो नेट। भलायकी मंत्र्याचो निशेध। भलायकी मंत्री म्हणटा येद्या व्हडल्या हॉस्पिटलांची गरजच नाशिल्ली। बँकांच्यो शाखा वाडटात, मात कर्मचारी जायत चल्ल्यात उणे। पगारवाडीचो धावो कोंत्रात बेगिनात बेगीन लावचो चालीक। बँक कर्मचारी असोसिएशनाचे 7वे परिशदेंत मागणी। आणि 2015 सावन सगळ्या गोंयकारांक 24 वरां उदक। PWD मंत्री सुदीन ढवळीकाराची घोशणा। प्रत्येक घराक दितले उदकाची टाकी। गोंयांत निर्मल ग्राम चालीक। खबर विस्तारान। मुख्यमंत्री पर्रीकारान गोंयचो वेवसायीक कर 3% वाडटा म्हणलो तरी खरी कर वाड 22% उणे जाल्या। पेट्रोलियम वेट काडून बुडयिल्ली येणावळ भरून काडप सरकाराक अजूनय जमूंक ना। फाटल्या 6 म्हयन्याची वेवसायीक कर येणावळ पळयल्यार 25% वाडपाची कर येणावळ फक्त 3% वाडल्या, म्हणजे 22% उणे। अशेंच चल्ल्यार वर्स सोंपता म्हणल्यार सरकाराचे तिजोरेंत अर्थसंकल्पांतल्या अदमासा परस 550 कोटी उणे आसतले। पळयात सरकारी तिजोरेचो पंचनामो। Our growth is about 3% still, in spite of no diesel, no on tax म्हणटा 3% growth हा taxer, in spite of mining negativity. Overall growth is around 7%. मायनिंग बंद जावनूय कर येणावळ 3% वाडल्या अशें मुख्यमंत्री म्हणटा। ती खरी 25% वाडपाक जाय, ती 22% उणी जाल्या। सरकाराक वेगवेगळे तरेचो कर मेळटा तो असो। फाटल्या 3-4 वर्सांची वेवसायीक कर येणावळ पळयल्यार ती वर्साक सरासरी 20% वाडटा। अंदूच्या अर्थसंकल्पांत सरकारान ती 25% वाडटली म्हूण अदमास केल्लो। मायनिंग बंद जाल्ल्यान अर्थवेवस्थेचे मंदीन सरकाराचें गणीत गडबडलां। सरकारान वेटाची बुडयल्या ती 155 कोटीची येणावळ भरून काडटले जाल्यार आनीक सादारण 10% म्हणजे अर्थवेवस्थेंतल्यान कर येणावळीत खरी 35% वाड जावंक जाय। थारायल्या तशी 25% न्ही, जाल्यारच पोरूची 2030 कोटीची वेवसायीक कर येणावळ 2500 कोटींचेर पावतली। अंदू आतां मेरेन सरकाराची कर येणावळ पळयात। हे आर्थीक वर्साच्या पयल्या 6 म्हयन्यांत वेवसायीक कराची येणावळ वाड सरासरी 3% वयर वचना। 6 म्हयन्यांत वेवसायीक कराची वट्ट 1125 कोटी येणावळ आयल्या। पोरू ती 1089 कोटी आशिल्ली, म्हणजे कर येणावळीची वाड 22% उणे जाल्या। अशेंच चल्ल्यार वर्स सोंपता म्हणल्यार सरकारान थारायिल्ले 2500 कोटी परस 550 कोटी उणे कर येतलो, म्हणजे फक्त 1950 कोटीच। पेट्रोलियम वेट आसल्यार ही येणावळ आनीक 10% वाडून 2100 तरी तेंकपाची। एक मे म्हयनो सोडलो जाल्यार जून, सप्टेंबर, ऑक्टोबर सारकेल्या म्हयन्यांनी तर कर येणावळ वाडपाची सोडून पोरू परस उणी जाल्या। सप्टेंबरान तर सापूच वाट लागल्या। फक्त मे म्हयन्यांत वर्सा भशेन 22% वाडल्या म्हूण सरासरी वाड 3% दिसता। वर्सा खातीर थारायिल्ल्या वट्ट कर येणावळींतली दर 3 म्हयन्यांत सरासरी कर येणावळ येता ती अशी। जुलय ते सप्टेंबरांत सगळ्यांत उणे 21% कर येणावळ येता। सगळ्यांत चड येता ती आर्थीक वर्साच्या निमण्यात जानेवारी ते मार्च ह्या 3 म्हयन्यांत। जवळ जवळ 30% कर येणावळ ह्या निमण्या 3 म्हयन्यांत येता। पूण हांगाय सरकाराचें गणीत गडबडलां। आतां मेरेनच्या दर 3 म्हयन्यांत हे प्रमाण 4% उणें आसा। पर्यायी कर म्हूण बिगर कर येणावळ येवंक सुरू जावच्या पयलींच सरकारान पेट्रोलियम वेट बंद करून 155 कोटींच्या येणावळीचेर उदक सोडलें। पंचायतीचो हावस टॅक्सूय बंद केलो। मायनिंग बंद जाल्ल्यान आतां बाप्पाय ना आनी पुडवें ना जालां।
हें जालें फक्त वेवसायीक कर येणावळीचें गडबडिल्लें गणित. अर्थसंकल्पाची एकंदर परिस्थिती, रिणाचें वजें आनी सरकारी येवजणेंची परिस्थिती कितें जातली तें पळयात तिजोरेच्या पंचनाम्याच्या फुडल्या रिपोर्टात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. भाजपाचे प्रदेश अध्यक्षपदाचे रेसींत आदलो रानामंत्री विनय तेंडुलकराचें नांव सध्या सगळ्यांत फुडें आनी चर्चेंत आसा. 16 नोव्हेंबराक वेंचणुकेची प्रक्रिया पुराय जातकीत भाजपा तेंडुलकराचें नांव जाहीर करपाक शकता अशें खासा गोपांतल्यान समजता. थियेचो आदलो आमदार सदानंद तानावडेचेंय नांव आयकूंक येता. फातोड्डेचो आदलो आमदार दामू नायकाचें नांव अध्यक्षपदा खातीर घेताले, मात हवो पळयल्यार तानावडे आनी दामूचें नांव फाटीं पडलां. सध्याचो भाजपाचो प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचो कार्यकाळ डिसेंबरांत सोंपता, मात नवो अध्यक्ष नोव्हेंबरांतूच वेंचून काडपाचें थारलां. हे फावट अध्यक्षपदाची माळ आदलो रानामंत्री विनय तेंडुलकराच्या गळ्यांत पडपाची शक्यताय पक्षांतले वावुरपी उक्तायतात. ताचे फाटोफाट दुसरे सुवातेर आसा तो थियेचो आदलो आमदार सदानंद शेट तानावडे. तेंडुलकराच्या फावरात गेल्ले मुद्दे: पक्षनिश्ठा, पक्षाक गरज आशिल्ली तेन्ना मंत्रीपद सोडिल्लें, पक्षाचो वरिश्ठ कार्यकर्तो, हालींच जाल्ले वांगडी नोंदणीत मोलाचो वांटो, पक्षाचे केंद्रीय फुडाऱ्यां कडेन बरे संबंद, फाटले विधानसभा वेंचणुके वेळार तिकेट ना म्हूण कोफुसांव केलें ना. विधानसभा वेंचणुके उपरांत फातोड्डेचो आदलो आमदार दामू नायकाक प्रदेश अध्यक्ष करतले अशी चर्चा चलताली, मात सध्या दामू कडेन सुडा आनी रवींद्र भवनाचो भार आशिल्ल्यान ताचें नांव फाटीं पडलां अशें खासा गोपांतल्यान कळटा. 16 नोव्हेंबराक भाजपाचो अखिल भारतीय वेंचणूक निरीक्षक आपलो एक निरीक्षक गोंयांत धाडटलो. ताचे हजेरेंत वेंचणुकेची सगळी प्रक्रिया पुराय करून मागीर तेंडुलकराचें नांव जाहीर जावंक शकता अशें सुत्रां सांगतात. भाजपान निकतोच उत्तर गोंयचो अध्यक्ष म्हणून मायकल लोबो आनी सुभाष फळदेसायाक दक्षिण गोंयचो अध्यक्ष केला. ब्युरो वांगडा आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार. घेवया एक विसप.